डिस्कशन कशें आसा, आमी सेवा ही संघटन हो आमचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी पूर्णपणे गोंयभर आमी राबयला, देशभरांतलो कार्यक्रम, पार्टीचो नॅशनल प्रोग्राम आमचो. आनी त्या संदर्भांतली एकंदर कित पर्यंत आमी कितें केल्लें आसा. आतां बऱ्याचशा मतदारसंघांनी आमी एम्बुलन्सी म्हणजे गव्हर्मेंट एम्बुलन्सीक एकदां येवपाक त्रास जाता, टेस्टींग व्हरपाक त्रास जाता. ताका लागून सगळ्या मतदारसंघा भितर आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर ज्या भागात आमदार ना ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मंडळाचे तांच्यांनी ही वेवस्था थंय केल्ली आसा. बऱ्याच भागा भितर आमी टेस्टींग लोकांक व्हरपाक जाय, वॅक्सिनेशन करपाक व्हरपाक जाय. ह्या संदर्भांतलें जें डिटेलिंग आसा हें एकंदर सगळें जें कितें आसा तें आज कोर कमिटी समोर आमी सांगलें. प्लस एकंदर मुख्यमंत्री आयिल्ले, मुख्यमंत्री एकंदर कोविडच्या संदर्भातलें कितें एकंदर आसा त्या संदर्भात तांणी माहिती दिली. तितलेंच हें सरकारचं फेल्युअरवर काय चर्चा झाली? दोन मंत्र्यांमधला वाद अगदी अमित शहानं हस्तक्षेप करून मिटवायला लागला. एक आमदार तुमचा सीबीआय चौकशीची आणि राजीनाम्याची मागणी करतोय. परिस्थिती हाताबाहेर चालली, ऑक्सिजन अभावी डेथ होत आहेत, अजूनही चालू आहेत, आजही 13 लोक मेले. कशें आसा ती एकंदर मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भातलें कितें एक्झॅक्टली कोविड मॅनेजमेंट त्या संदर्भातली माहिती दिली. पण तुम्हाला आमचो मिटींग बेजिकली आमची कशें आसा की आमी दर 15 दीस ह्या वेळार थोडें कशें बरेचदा आमी ती वर्च्युअल मिटींग घेता. पण कितें आतां वर्च्युअल आनी प्रत्यक्ष फिजिकली येवन करप हातून फरक उरता. आनी त्या ह्या वेळार आमी सगळ्यां कडेन ठरलें सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून एक आमी 8-9-10 जाण हे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून बसले. एक कारण बरेच दीस आमी फिजिकली खूप तेंपान घेतली आमी, ऑलमोस्ट आता 1 महिनो 1.5 महिना जालो. आता आमी वर्च्युअल घेता. पण एवढा गंभीर विषय राज्यात चालू असूनही कोर कमिटीत त्याच्यावर चर्चा झाली नाही एवढ्या विषयावर. कित्याक कशें आसा ती कशें आसा रुटीन थिंग्स जे आसात पळय ते सगळे रुटीन बाजूला राहिलं, पण आता लोक मरतात. जवळपास 2000 पर्यंत आकडा ऐकून घे पळय. ते जे आसा पळय सरकार म्हणून सरकार त्या संदर्भातले दररोज मिटींग आसात. त्याच्या सरकाराचो वेगवेगळ्या पद्धतीचो प्रयत्न आसा. सरकार तें करता. कारण कितें आसा त्या विशयाचेर पार्टी कशी मिटींग घेतली, पार्टीचो वेगळो कार्यक्रम आसता आनी तो सरकार म्हणून आज काय चर्चा झाली एकदम मिटिंग अरे पार्टीची मिटिंग अशी नाही पार्टीची मिटिंग असली तरी कोविडची परिस्थिती आहे. अरे रुटीन कशा मुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी पार्टीक सतत अपडेट करप आसता. कितें जाला मॅनेजमेंट कशा पद्धती आता हीच रुटीन मिटिंग आहे. तुमच्या दोघांमधल्या वादात अमित शहाने मध्यस्थी केली होती. बाबूश मंगशरत तिथं राजीनाम्याची मागणी करत होते. त्याच्यावर काय चर्चा झाली का? रुटीन कशा मुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी पार्टीक सतत अपडेट करप आसता. कितें जाला मॅनेजमेंट कशा पद्धती आता हीच रुटीन मिटिंग आहे.